मंडळांत आमी खुबशे आमच्या गांवांतला जी आमची जुनी झाडां आसत, जे आमचे जुने लोक आसत, तेंचे कडेन जुनी कला आसा. उदाहरणार्थ एक दिवपाचो जाल्यार तो आमचो चोनसायचो दाबाय, ज्या दाबाय अंकुश दाबाय, ह्या हेतून काम करतना सगळ्यात पयलीं दिसता तो अंकुश दाबाय. तो माणूस असो आहा, तो माणूस खुबश्या कला गुणांनी किंवा वैदिकता तेजे कडेन आसा. तो वखदां दिता, तो सोरोप धरता, तो देवस्थान थारायता, अशे काही गोश्टी आहा. ह्या माणसां खातीर ह्या मंडळ असल्या लोकांची नोंदणी करून दवरप आनी पंचायतीन फुडले पिळगेक तेजो अभ्यास आसा किंवा ही वस्तुस्थिती आसा, ह्या जगण्यात माणसाक जगना भाग आसा जाल्यार ह्या टिकोवपाक जाय. ह्या माध्यमांतल्यान हें काम करता. आमचे कडेन ह्या मंडळांत आमचे कडेन आमकां गव्हर्मेंटान फायनान्सय केल्लो आसा. आयज आमचे कडेन ना म्हटल्यार 1,20,000 रुपया आमचे कडेन सेपरेट फंड आसा. त्या माध्यमांतल्यान फाटल्या कमिटीन काही पयशे ओडून आमचे कडेन एक बूक तयार केल्लो आसा. त्या बुकान सगळी पार्शाची म्हायती, जुनी म्हायती जावं आमचे कडेन एंटीक म्हणटा आमी, तेजी नोंद केल्ली आसा. काही गोश्टी भितून कमी आसात ते आमी करून घेतलो. अशा ह्या मंडळाचं काम आणि काम फुडें व्हरपाचो आसा. ह्याच माध्यमांतल्यान आमी काल एक स्पर्धा दवरली ह्याच महामंडळाच्या हेतून की आमच्या गांवांत जे आमी ल्हानपणा पासून रानांत वचून जी फ्रुट्स खाय, पोडकोळी खाय, आनी काय खाय, आतां तर पिडयेक खबर ना, पूण ही सिजनेबल फ्रुट्स जे रानांत जातात तेंचं आमी प्रदर्शन दवरलेला. इतको बरो कार्यक्रम जालो. त्या फर्स्ट सेकंड 5 जाणांक आमी बक्षिसांय दिली. अजून तो सेलिब्रेट करूंक ना प्रोग्राम, पूण कार्यक्रम आमी केलो आनी बरो देवस्थानाचो एक प्रतिनिधी म्हणून बोलतोय कधी प्रश्न की आता तुमच्याकडे जो प्रस्ताव येलो तो देवस्थान ह्या मामलेदार आणि डेप्युटी कलेक्टर ह्याच्या अंडर येता. इलेक्शन ते लायतात, सगळे प्रोसिजर ते लायतात. आमी पावणी करची जाली आमकां परमिशन घेवचा पडटा आणि काय सगळ्या ह्या डेप्युटी कलेक्टर आणि मामलेदार ह्याच्या अंडर आसता देवस्थान. मग हो डेप्युटी कलेक्टर आणि हो मामलेदार तुमकां जी लेटरां धाडटा ती देवस्थानाक कित्याक धाडिना की बाबा तुमी अमक्याची वाट बंद केल्यार ती सोडून दिया. दुसरी गोष्ट त्यांनी म्हणटा तसा गवंडी वाड्याक रोड ना, वाट ना. गवंडी वाड्याक पब्लीक रोड आहा. माझ्या माहिती प्रमाणे त्याचा घर गवंडी वाड्याकच आहा. आता त्याचा घर असो त्याचा तर आदल्या गवंडी वाड्यान आहा काय दुसऱ्या थंय आहा कमी नकळत, पण आताचा घर बांधला त्यांनी तेका वचपाक वाट, त्याच्या वयर भांडूचा घर आहा तो पार्शेकर, तेका जो कंपाऊंड बांधला आमी तेका वचपाक वाट दवरलेली आहा. तुमच्यान इन्स्पेक्शन करूं येता. आणि दुसरी गोष्ट थंयसर दोनूय प्रॉपर्टी मदीं माझी आणि तुझी हेचो डिस्प्यूट कोर्टान जाल्ला. त्या कारणान आमी ह्या गोष्टीचे आमची केस चालू आहा. आता उल्हासाक रस्तो जाय म्हणजे कसो 5 वे म्हणटा तो एके बाजून 5 वे म्हणटा बंद केल्या. आधी 5 वे नासली, आधी 7 ओपनच जातला ना 7 देऊळ. जेव्हा ब्युटिफिकेशन केलं तेव्हा सगळा बांधला. आता 5 वे म्हणटकच पर्टिक्युलर 5 वे जी आहा ती खूप वर्सां पयलींची जी आमी आमकांच वचपाक ती आमच्याच प्रॉपर्टी. गवंडी वाडा होच प्रॉपर्टी आमची देवस्थानाची. थंय आमीच वयतो येतो, थंय आमचो देवाचा कार्य चालू आसता. त्या अर्थी डेप्युटी कलेक्टर आणि हो मामलेदार कोण जो तुमकां लेटर धाडटा तेका तुम्ही इन्स्पेक्शन करा आणि साधा एक लेटर करा डेप्युटी कलेक्टराक की ह्या देवस्थान तुझ्या अंडर येता तर ही केस तूच मिटय म्हणून देवस्थानाकडे. ओके. आज 3.5 वर्ष असा भिजत पडला बरेपणानच जाताना ह्या आशेनं मिरवलं म्हणून. म्हणजे दुर्दैव झाला की पहिली 2 वर्ष म्हाकाय दिसा गांव माझं, देवूळ माझं, अरे देवस्थान कमिटीचे बरे मेंबर माझे फ्रेंड आणि पंचायत मंडळ माझी खूप आपलं असायला खबर ना होता आमचो हो सरपंच तो तर माझा खास फ्रेंड. आता ह्या सगळ्यांकडे वाईटपण करून भितर कित्याक आम्ही कायदेशीर कारवाई करूया, फस्ट कित्याक गालबोट लावूया. आमचो DPDCचो चेअरमॅन तर माझा क्लासमेट. ह्या सगळ्या चितून बऱ्या कामाक ते गालबोट लागायचा न्हू, पण आम्ही खंयच कशा पद्धतीचं लिगल म्हणटा स्टेप घेवता. जी स्टेप घेतली की 1 वर्षानंतर ती सुद्धा
ग्रामसभेत. म्हणजे 1 वर्ष आमकां ह्या लोकांनी सांगलें की ना तुका ध्यान नाका न्हू, तुका वाट मेळटली न्हू, तुजे अन्याय जावन तुमचे ह्या आनंदाचे शब्द तुमच्या अजिबात अन्याय जावन तुमकां. आणि ह्याच विश्वासान ह्याच मैत्रीच्या भावनेन माणुसकीक जपान खंयच तर कांयच नाही करूंक ना. हाकाय जर तूं असं म्हणतं की आम्ही त्यांना बरेपणानंच काय केलं तर आउट ऑफ वे सेटलमेंट करूया, मात्र ह्या प्रक्रियेचेर विश्वास ना. 4.5 वर्सां आम्ही आता भोगतो. लक्षात घे, दुःख म्हाका खबर आसा. हांव उल्हास आरोलकर, हांव मार्शेगांवचो रहिवाशी आणि गेली 4.5 वर्सां जाली आमच्या पारंपारीक जो रस्तो आसा त्या रस्त्याक ऑब्स्ट्रक्शन हाडलां आणि ते ऑब्स्ट्रक्शन हे अजून ताका जवळ जवळ 4 फावटी ग्रामसभेन तो विशय मांडून त्या उपरांत व्हिडिओ पर्यंत डेप्युटी कलेक्टरची स्पेसिफीक इन्स्ट्रक्शन मेळून सुद्धा अजून मेरेन पंचायत मंडळान तेचेर कार्यवाही करूंक ना. सेक्रेटरीन एक वेळ जवळ वर्षा आधी बरोवन दिलें की एक्झिक्युशन पेंडींग आसा डिमोलिशन करपाचें, पण अजून तेचेर कांयच कार्यवाही जावंक ना. प्रशासन तुमचे दारी म्हणून सरकारान येदोळ्ळो गाजावाजा करून कार्यक्रम पेडण्यात राबयलो तेन्ना हांवें माननीय सुभाष शिरोडकर मिनिस्टर आयिल्ले तेंच्या समोर हो प्रश्न मांडलो, पूण म्हाका कळून आयलें की तो कार्यक्रम हो एकूणच फार्स आसलो. त्यानंतर तेची सादी दखल सुद्दां तेंच्यांनी घेवंक ना. हांव सुभाष शिरोडकराच्या ऑफिसान वचून पळयलें, तेंच्यांनी सादी नोंद केल्ली थंय ना त्या आमच्या इश्यूचो. म्हणजे सरकार कितलो इनसेन्सिटीव आसा, ब्युरोक्रसी कितली इनसेन्सिटीव आसा हें हेचे वयल्यान कळटा. आनी गोंयांत आमी म्हणटा की स्वयंपूर्ण गोवा आनी गोंयचो विकास जाता, गोंयची प्रगती जाता. हांव एक स्वातंत्र्य सैनिकाचो चेडो, जेचें घर तें आनी ज्या घरान स्वातंत्र्य सैनीक आपलं आयुश्य घालयलें, ज्या माणसान 4.5 वर्सां तुरुंगवास रेश मागुसच्या तुरुंगान घातलो आणि अगदी अनन्वित हाल अपेक्षा ताणें पोर्तुगीजां कडल्यान सहन केलो, अशा माणसाक आणि त्याच्या वंशजांक आज ही पाळी येता जाल्यार सर्वसामान्य माणसांक ह्या सरकारच्या दरबारान न्याय मेळत ही खरोखरच म्हाका एक अगदी अप्राप्य आणि अगदी म्हणजे डिफिकल्ट गोष्ट. म्हणजे हांव चिंतूंकच शकना की ही लोकशाही आसा काय आनी कितें चल्लां हेचेर हांव कांयच सांगूंक शकना. दुर्दैव हे आमचे की 60 वर्ष गोवा स्वातंत्र्य जालो म्हणून आमी कार्यक्रम राबयता आणि दुसरे वटेन आसलोलो रस्तो आडोवप आनी त्या लोकांचो जेका आमी मूलभूत अधिकार म्हणटा वाटेचो तेचे हनन केले वयता. हे दोन अशे गोष्टी की जेंचे समर्थन कोणच करू शकना. जो जो माणूस सेन्सिटीव आसा, जेका जेका भावना आसा, मन आसा, कोणच एक्सेप्ट करू शकना की 60 वर्षानंतर सुद्धा एखाद्याची वाट ही त्याच्या जगण्या मरण्याचो प्रश्न तीच आडयली वयता. आणि ताका सुद्धा गव्हर्मेंट एक ताका सहभागी आसा, गव्हर्मेंटची मशिनरी, गव्हर्मेंटची ब्युरोक्रसी, गव्हर्मेंटची TTDCचे ऑफिस. हांव हेचे पेक्षा अधिक काय सांगूंक शकना. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.